आयतारा वेर्णा पुलिशेन झारखंडच्या 22 वर्साच्या नमित कुमार गोपी ह्या आरोपीक 565 ग्राम गांजा सहित अटक केल्या। हो गांजा 65,000 मोलाचो आसा अशी माहिती सुनीता सावंत हिणें दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। सो अकॉर्डिंगली आमी सापळो रचलो आनी ताचेर रेड केली। मनीस आयलो रातचे सुमार 11:30 सुमार आनी ताजे कडल्यान 565 grams of narcotic drugs, ganja, suspected to be ganja, worth ₹65,000 हो आमी सीज केल्लो आसा। रिक्वायर्ड प्रोसिजर फॉलो करून ड्रग बीन सील केल्ले आसा आनी आरोपी आतां कस्टडीन घेतिल्लो आसा। आरोपीचें नांव जावन आसा नमित कुमार गोपे, एज 22 years। हो सोडवय वेर्णा रावतालो। ही इज अ नेटिव्ह ऑफ झारखंड and he was working for Tulip on a contract basis.